Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Puruden. Book your seat today. Limited seats available. आणि म्हणून म्हटलं आम्ही की या कामगार दिनाच्या निमित्तान तांच्या वेलफेअरा खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी वेगवेगळ्यो योजना त्यो त्यांच्या खातीर पावच्यो आणि म्हणून आम्ही कार्यरत आसा. हा मुद्दामून फाटलो हो कार्यक्रम जावच्या पयलीं हांवें एक दोनदा डिपार्टमेंटाक आफोन हाडून हांवें डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कस केलें आनी कितल्या मोठ्या प्रमाणात आमच्या कडेन कामगार रजिस्टर्ड आसा. सगळे दोन तरेचे कामगार आमच्या कडेन रजिस्टर्ड असतात. एक विच इज अंडर द लेबर वेलफेअर, म्हणजे जे इंडस्ट्रीत काम करता असे लोक. ओके, म्हणजे ज्या इंडस्ट्रीत 10 पासून ताज्या वयर आसपी सगळे जे सगळे जाण आमी जाका म्हणटा की लेबर कॅटेगरीच्या अंडर येता किंवा वर्कर कॅटेगरीच्या अंडर येता, हे सगळे कामगार हे आमच्याकडे लेबर डिपार्टमेंटात रजिस्टर्ड असतात. आणि दुसरे विच इज अंडर द कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन कंपनीत जे काम करता ते कन्स्ट्रक्शनाच्या अंतर्गत ते सगळे जण रजिस्टर. आणि 1,40,000 लेबर्स आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात किंवा वर्कर्स हे आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात. आणि ही बेनिफिट 1,40,000 लोकांनी घेवची ही माझी इच्छा आसा. अपील करता की गोंयांत जर रजिस्टर्ड करीत आसत कोण उरले आसत जाल्यारूय बी तांच्याकडे आमच्याकडे येवन आमच्या लेबर डिपार्टमेंटात तांच्यांनी रजिस्टर्ड करचे आणि कंपल्सरी करचे. इतके जाण प्रायव्हेट सेक्टरात फाटली कंटिन्युअसली 20 वर्सां वयर काम करता पळय न्ही, तितक्यांच्या कंपनींनी जाल्यार तेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअली आपले रिकॉर्ड्स घेवन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो. तितक्याय जाणांक आज जे आमी फेलिसिटेशन केला पळय इन फ्युचर तांचें फेलिसिटेशन करतले.